ह्या वर्सा कार्निवलाक आमकां तियात्र एकेडमी कडच्यान भरपूर हेल्प मेवलो. तर आमी पयले सुवातेर तियात्र एकेडमीक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या वर्साक जायत्या खेळ बरोवप्यांक तियात्र एकेडमीन दोन दोन शो दिवन सपोर्ट केलो. तेका लागून हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तियात्र एकेडमीचो नवो प्रेजिडेंट बाब एंटनी बार्बोजाक, तशेंच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक बाब मिस्टर गावडे, तसोच आमच्या सीएमाक प्रमोद सावंताक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो आमचो कार्निवलाचे खेळ म्हणल्यार ट्रेडिशन ते फुडें व्हरूंक तांणी सपोर्ट केलो म्हणून. तशेंच म्हजी मागणी फुडल्या वर्साक जाता जाल्यार हे पावटी थोड्यांकूच मेवला, फुडल्या वर्साक सगल्यांकूच दिवचे जाता जाल्यार. प्लस आमकां थोड्यो एक वर्स आहा फुडें आमच्या खेळगड्या पासत थोड्यो स्किमी तयार करच्यो, थंयसर आमकां आदार जातलो हे खेळ आनी फुडें फुडें व्हरूंक. पयले सुवातेर पयलें कितें जातालें की गांवांनी पयशे काडून खेळ जाताले, पूण आतां ते जायना. तेका लागून आमकां सपोर्ट घेवचो पडटा. देखून हांव मागतां आमच्या प्रेजिडेंटान तियात्र एकेडमीच्या हाचेर लक्ष दिवचें आनी आमकां फुडाराकूय सपोर्ट करचो. कोस्तान प्रेसिडेंट ऑफ कोंकणी नॉन स्टॉप तियात्रिस्ट आनी तियात्रिस्तांची संस्था, तसोच हांव एक कलाकार, हांव नाचपी खेळान नाचता बाबजोगार आयल्या. 2009 वर्साक तियात्र एकेडमी ऑफ गोवा ही बाब दिगंबर कामत ज्या टायमार मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें टॅग घडली. आनी टॅग करून जायत्या डायरेक्टरांनी भरपूर काम केलें, तेंची घट्टकडी केली. आनी ताजे फाटल्यान आतां एक एंटनी बार्बोजा म्हणून रायचो हो अध्यक्ष जालो. आनी अध्यक्ष जावन ताणें भरपूर काम केलें. एक नवी वस्त केली म्हणटा ती आदीं कितें जातालें, कंपिटिशन जातालें खेळाचें, 9 जाण पार्टिसिपेट जाताले. लास्ट इयरचे जिखलोले पड 3 जाण आहाय तांकां ऑटोमॅटीक चान्स पडटालो. आनी ह्यार आमगे डायरेक्टर दिसना आसले. एक खेळ करता जाल्यार डायरेक्टर दीस आलो रात करता, तेंचे भाड्या का बावताय ते फायनान्शियली का बावताय, जायत त्रास पडटाय, पयस जाय पडटाय. सो ह्या वर्साक बाब एंटनीन एक पंगडाक 2 खेळ दिन बर केले. कोण नासले तेंक पासून भाड्यान म्हणजे दिले आनी तेणी एंट्री फॉर्म दवरले. एंट्री फॉर्म बोडल्या तितल्यांकूच दिल्या, कोणी डिनाय करपाक जायना. दुसरें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत, शाबासकी तुका. कित्याक यू आर द फायनान्स मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर टू सँक्शन द बजेट, एक्स्ट्रा बजेट पासून दिले तेणें आमकां. कित्याक हे खेळ जावपाक जाय म्हणून. आनी हे खेळ आख्खे गोंयभर ताणें गाजयले, आख्ख्या गोंयभर केले. आनीक तशेंच आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हाणें बरें केलें. कित्याक तो एक कलाकार, तेका खबर आहा कितें जाता तें, कितें केलें कितें जाता तें. सो तेका हांव शाबासकी दिता बाब गोविंद गावडे. तशेंच आमचो डायरेक्टर बाब शेगून वेलीपाकाय हांव शाबासकी दिता. कित्याक बरें काम केलें तेणें एज अ डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर. ते फायल पुटअप करची पडटा आनी कितें गव्हर्मेंटाक धाडची पडटा, सँक्शन पण धाडची पडटा. विथीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तेणें भरपूर काम केलें. तसोच आमचो टॅगाचो प्रेसिडेंट बाब एंटनी बार्बोजा, तशेंच बाब मार्कूस गोन्साल्वीस उपाध्यक्ष, तेणें बरें काम केलें. आनीक आमचो सेक्रेटरी ऑफ टॅग दिवकार, तेणें बरें काम केलें. आनी स्टाफानूय बरें काम केलें. हेका लागून हांव शाबासकी दिता. दुसरी एक खोशयेची गोश्ट म्हणल्यार आमचे दाबोली खेळ जाल्ले, थंयसर बाब नवीन आशिल्लो तेणें पळयले. वास्को बाब दाजी साळकार हाणें पळयल्ले. मारगांव बाब दिगंबरान पळयले. सांताक्रूज बाब रोदोल्फ फेर्नांडीस हाणें खेळ पळयले. मांद्रे बाब जीत आरोळकारान पळयले. सांत आंद्रे बाब विरेश बोरकर हाणें पळयले. नावेली बाब उल्हास तुयेंकर हाणें पळयले.
आल्दोना बाब कार्लोस फेरेरा तेणें पळयले, बेनावली बाब वेन्झीन पळयले, वेलीम बाब क्रूज सिल्वान पळयले, फातोर्डा आनी कुडतोरी फातोर्डा बाब विजय सरदेसायान आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडलो आनी सगळो अरेंजमेंट करून दवरलो. तशेंच कुडतोरी बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हाणें आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडलो, आपूण बिजी आहा म्हूण, आनी सगळो अरेंजमेंट हाणें बरे भाशेन केलो. आतां हांव सीएमा कडेन, आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडेन एकूच मागता आनी सगळ्या मंत्र्यांक एकूच मागता, मातशे नेक्स्ट इयर बजेट मातशें टॅगाचे वाडोवयाय, कित्याक जाय तो खर्च जाता, जाय तो डिस्प्यूट जाता. आनी काळजाचे कॉलेक्टान बाब एंथनीक बाब मार्कूस गोन्साल्वीस आनी फूल टॅग कमिटीक देव बरें कर. कितले खेळ तुम्ही हे केले टोटल? 2 खेळ 2 आमी 72 केले पार्ट दिवंक. टॅगाचे टॅग. एक एका 200 एक डायरेक्टर 200 म्हणजे कितले केले ते टोटल? तेणी टॅगान केले 40. हांव मेलिशा देगुंकोळी. हिंग सगळे हाजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एकू आमगे येवल्या सगळे आमी डायरेक्टर एकठांय जाले, कित्याक आमकां जे हे बेनिफीट मेळ्ळे टॅगान, तियात्र अकॅडमीन आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली की एक डायरेक्टरा आमी 2 पार्टी दितोली ज्यो वचून आमी सादर करपाक. सो हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आमगेल्या प्रेजिडंट, आमगे तियात्र अकॅडमी प्रेजिडंट आमगे एंटनी बार्बोजा, कारण आमगे जी पयली जमात गेलोली तेदोन आमकां म्हणलें की आमकां सगळ्या डायरेक्टरांक एक जागो दितोले. तेदो आमकां सगळ्यांक म्हणलें एक दिल थिंगा आमकां 2 दिलो जाल्यार आमी सगळ्या डायरेक्टरांक चड आदार जावपाचो. पूण दुसरी जेन्ना जमात घेयली तेदोन डिसिजन घेयलो की एक डायरेक्टरा एक न्हू पूण 2 जाग दितोले. सो तो आमकां एक डिसिजन सगळ्या डायरेक्टरांक फायद्या पडलो. आनी दुसरी मेन गोश्ट म्हळ्यार आमगेल्या प्रेजिडंटान हो इश्यू घेयलो की हो एक निर्णय घेयलो आमकां डायरेक्टरांक हेडा कॉम्पिटिशन काडून एक जाग दिवपाक. पूण तो सगळें कोण तो घडून हाडटो जाल्यार तेका जायते जाणांगे आदार लागलो, जावं सीएम आमगेलो, जावं आमगे आर्ट एंड कल्चरा डायरेक्टर सगळ्यांचो. पूण तेम आदार दिलो म्हूण हें जालें, पूण हें सगळें चिंतून घडून हाडपी आमगे तियात्र एंड अकॅडमीचो प्रेजिडंट बाब एंटनी बार्बोजा. तेका लागून हांव सगळ्या नांवान त्या काळजासून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेका लागून हें आयज सगळें जावपाक पावलें आनी आमकां सगळ्या डायरेक्टरांक हो फायदो मेळ्ळो. देखून देव बरें करूं.